की आयज आमचे पार्लमेंटरी बोर्डान वास्कोचे सीट श्री कृष्णा उर्फ ताजी साळकराक डिक्लेअर केली आणि आम्ही सगळे कार्यकर्ते अध्यक्षा बरोबर उत्साहित असा दामबाबाचे आशीर्वाद घेतला आणि आमकां पूर्ण विश्वास आसा की गोंयांत 22+ आमदार भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री जातले। ह्या वेळेचेर एक सांगूंक नमूद करूंक सोदता, काल जे प्रेस कॉन्फरन्स मायनॉरिटी मोर्चा डिपार्टमेंट म्हणून वास्कोची काँग्रेसीन घेतली तेचो आमी निषेध करता। इतले दीस सगळे न्हिदलेले आसता, फक्त इलेक्शन आयले काय ना सेक्युलरिझमाचो झेंडो घेऊन ते भायर सरता। आयज भारतीय जनता पार्टी बरोबर मायनॉरिटी आसत मेजॉरिटी आसत सगळे लोक आसा, खंयचो तरी एक सांकवाळचो इश्यू जो पर्सनल इश्यू आसा तो हांगासर घालतात आणि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल म्हणपाचो प्रयत्न करता। भारतीय जनता पार्टीचे डेव्हलपमेंट तुमकां दिसना काय कितें 546 कोटी मोडून वर्णापुरी ते सडा रस्तो केला, पेडणे ते काणकोण सगळे रस्ते बिस्ते सगळे ब्रिजीस सगळे काम भारतीय जनता पार्टी करीत आसा। 10,000 कोटी रुपया सेंट्रलान आमकां दिला, इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें केला, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल आसत स्कूल बिल्डिंग आसत सगळे डेव्हलप केला। पूण ह्या मायनॉरिटी मोर्चाची पाया खालची जमीन घसरल्या म्हणून ते असले बेभान असले आरोप करता। हांगासर एक मायनॉरिटीची मिटींग जाली, तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिलो म्हणून तेंच्या पोटान वळटा। तांकां विनंती आसा की आमी जे गोंयकार हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन भाव भयण सगळे मेळून रावता तशेंच आमी रावया। इलेक्शनां येतली वयतली पूण भारतीय जनता पार्टीचो प्रचंड बहुमताचो सरकार गोंयांत स्थापन जातलो। वचून सांगीत आसा अध्यक्ष आसल्या नात्यान वास्को मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीचोच मतदारसंघ, भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना। आयज म्हाका सांगून खुशी भोगता की आयज आमकां ताजी साळकर हो नवो उमेदवार दिल्लो आसा वास्को खातीर आनी वास्कोचे जे आमचे कार्यकर्ते असे आसा जे कार्यकर्ते आसा ते इंटॅक्ट आसा आनी आमी पूर्णपणे आतां लास्ट जवळ जवळ 20-25 दीस आमी कार्य करीत आसा। आमी डोर टू डोर भोंवत आसा, रिस्पॉन्स आमकां इतलो बरो जाल्लो आसा। आमी केन्ना हें पळोवंक ना की कोणाक तिकेट गावतली, आमी भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान काम करीत आसलेले आनी आयज आमकां ताजी सारको कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा आनी आमी एडवान्सान ऑलरेडी ठरयलेलें की ताजी आमचो कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून त्या निमतान काम चालू आसा। हेच तुमकां पळोवंक गेल्यार दुसरे वाटेन पळोवं येता, आयज दुसरे वाटेन सगळे ठप्प पडलेले आसा। हांगा वास्कोन फक्त भारतीय जनता पार्टीचें कार्य चालू आसा, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते बरे रितीन काम करीत आसा। भारतीय जनता पार्टीचे वोटर जे लास्ट 2 फावटी आमकां आमचे उमेदवार निवडून हाडून दिल्लो आसा, म्हाका खात्री आहा ते आमकां तिसरे फावट सुद्दां आमचो उमेदवार निवडून हाडटलो। वास्को मतदारसंघात खुबशीं कामां पेंडींग आसा आनी एक लोकांक एक विश्वास आसा आनी आमकां प्रमुख कार्यकर्त्यांक एक विश्वास आसा की ताजी सरकार इलेक्ट जावन ती सगळी कामां पूर्ण करतलो। आमच्या वास्को मतदारसंघात खूब काम करपाचें आसा। जशें आयज पळोवंक येता आमी म्हणटात आयज निकते तुमी एक प्रेस कॉन्फरन्स आयकले आसतली जे काँग्रेसचे कितें उलयत आसा, नाका जाल्लें कितें उलयत आसा की डेव्हलपमेंट हें कांयच जावंक ना आनी कम्युनलगिरी उलयत आसा। आमी केन्नाच हांगा हिंदू मुस्लीम कॅथलीक पळोवंक ना, आमी एकत्र लावन आमी काम केल्लेलें आसा। भारतीय जनता पार्टीचे फाटल्यान मायनॉरिटी टीम सुद्दां आसा, भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान बाकीचे समाजाचे सुद्दां लोक सपोर्ट करीत आसा। डेव्हलपमेंट वायज तेंच्यांनी उलयलेलें आसा, काँग्रेसचो मायनॉरिटी प्रेसिडेंटान उलयलेलें आसा की डेव्हलपमेंट वायज कांयच करूंक ना। अरे हांव सांगूंक सोदता ज्या रस्त्यांचेर ते भोंवता ते भारतीय जनता पार्टीन रस्ते केल्लेले आहा। जो ब्रिज ओवरब्रिज केल्लो आसा पळय तो भारतीय जनता पार्टीन केल्लो आसा। सड्याचेर गेल्लो इतले डेव्हलपमेंट जाले, मिल नायकान इतले डेव्हलपमेंट केल्लेले आसा। सड्याचेर कांय नासलें, आयज सड्या एक खंयचो तरी एक आख्खे 4 लोकां मदीं दिसून येता। इतलेंच न्हू जाल्यार आयज तुमी पळोवंक शकता आयज म्युन्सिपालिटी बिल्डींग रिनोवेशन चालू आसा। आयज तुमी दाबोले क्रिटिसायज करता मोवीन, एक टायमाचेर मोवीन आख्ख्या गोंया भितर वेल डेव्हलपमेंट MLA म्हणून दिसून येता। आयज तेणी जॉगर्स पार्क केलेले, हॉस्पिटल बांदलेले आसा, वाडेम लेक केलेले आसा, थोड्याचे कितले प्रोजेक्ट आसा। म्हाका दिसना हेंकां हे फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसा। वास्को मतदारसंघान जे मायनॉरिटीचो नजीर खान जे उलयता पळय तो हांगा ना दिसता, तेणी प्रत्यक्ष हांगा दिसून येता कितले कार्य केलेले भारतीय जनता पार्टीन। आनी एकदां सांगू शकता की हांगा हॅट्रीक आमी परते भारतीय जनता पार्टीचे कमळ फुलयतले आनी सरकाराक आमी ताजी सरकार इलेक्ट करून आमदार म्हणून धाडटले आनी परतो आमचो गोंयांत सरकार हाडपाचे आमी पूर्ण प्रयत्न सांगू शकता। आज सगळ्यांत पयलीं जेन्ना आमचें नांव डिक्लेअर जालें तेन्ना आमी सगळ्यांत पयलीं दामबाबाच्या चरणा कडेन येवन तांचो आशिर्वाद घेतला। हांव सगळ्यांत पयलीं देव बरें करूंक सोदता आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाईजी मोदी, तशेंच आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, तशेंच गोंयचे आमचे अध्यक्ष सदानंदभाई तानावडे, आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत, आमचे जनरल सेक्रेटरी सतीशभाई धोंड आनी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्णी ज्यांनी आमकां आमचेर एक विश्वास दाखयलो आनी आज खंय तरी आमकां वास्कोची तिकेट जी तांणी आमकां दिली ताज्या खातीर हांव तांचे सगळ्यांचे आभारी आसा। आनी इतलेंच सांगूंक शकता भारतीय जनता पार्टी हो असो एकूच पक्ष आसा जो सामान्य कार्यकर्त्याक खंय तरी वयर काडटा आनी आज लास्ट टायमूय तशें ताणें प्रूव केलां आनी ह्याय फाटी म्हाका तिकेट दिवन एक सामान्य कार्यकर्तो जो 95 पासून काम करता ताका दिवन पार्टीन जो म्हजेर विश्वास दाखयला ताजेर हांव सार्थ ठरोवपाचो पूर्ण
हें करतलो. आमच्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, म्हजो अध्यक्ष हांगा म्हजे बरोबर आसा. हांव सगळे ह्या म्हणजे अध्यक्षाचे जयंत भाई आसा, रिमा आसा, रुपेश आसा, सगळे आनी सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा की हांवें फ्रॉम डे वन जेन्ना हांव पार्टीन भितर सरला तेन्ना पासून म्हजें खूब मोठ्या मनान स्वागत केलें. खंयच हें करूं ना, म्हणजे त्रास करूं ना. आनी सगळे फक्त एकूच आमचं हें आसा की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार परतो येवपाक जाय. आनी हे सगळे हांगा राविल्ले आनी सगळे वास्कोकार तांकां सगळ्यांक जाय की तिसऱ्या फावटी भारतीय जनता पार्टीचोच सरकार हांगा येवपाक जाय. आनी जेन्ना जेन्ना आमी आज खंय कॅम्पेनिंगाक वता तेन्ना तेन्ना तांचे जे तोंडार हांसरो आसतात आनी तांचे जे मनान भाव आसा म्हणजे भारतीय जनता प्रती, म्हणजे एक तर डेव्हलपमेंट वायज इतले डेव्हलपमेंट गोंय बरें केलां म्हणून स्किमी तर आसाच. आनी दुसरें म्हणजे राष्ट्रीय धोरण म्हणजे नेशन फर्स्ट तांची ती थेरी आसा, देशाक सदांच प्रथम सर्वप्रथम आमी म्हणटात अशें धोरण हें सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळ्या भारतीय लोकांक आवडटा आनी तशेंच वास्कोकारांकूय आवडटा. आनी त्या खातीर सगळ्या वास्कोकारांचो सपोर्ट म्हाका आसतलो, भारतीय जनता पार्टीक आसतलो, हातूंत भितर दुमत ना. आनी जो विश्वास पार्टीन म्हजेर दाखयला ताजेर आमी खरे ठरतले आनी तिसऱ्या फावटी भारतीय जनता पार्टीचे कमळ हे निश्चित वास्कोसून निवडून येतलें इतलेंच सांगूंक सोदता. सगळे वास्कोकारा कडेन मागता की तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आनी आदार आमकां आसचो.